गव्हर्मेंटान कांयच एक्शन घेयना म्हणून कितें जाला हेजेर? जो तुवें म्हाका प्रश्न केलो पळय गव्हर्मेंटान कांयच एक्शन घेवना अत्यंत चुकीच्यो गोश्ट आसा. हें पयलीं लक्षांत दवरपाचें गरज आसा. कालचे मंडे सुद्दां हांवें परत ते आमचो ARCS जो आसा ताका हांवें आपोवन हाडून विजनरीची कितें अपडेट आहा ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी सांगिल्ल्यो आसा. आमी जो RCSचो कायदो जो आसा त्या कायद्याच्या भायर वचून आमी कांय करपाक शकना हें आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान विजनरीची जी चवकशी जी आसा ती चालू आसा. आतां चवकशी केन्ना जातली? खंय कोणीन अफरातफर केल्ली आसात, खंय फ्रॉड जाल्ले आसात हेजे जो पर्यंत आमी ते ऑडिट करिना तो पर्यंत ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जावपाक शकना. म्हाका दिसता अप टू 2018-2019 हे ऑडिट जाल्लें आसा आनी थोडोसो बाकीचो ज्या जाग्याचेर कांयच तातूंत भितर इन्व्हेस्टमेंट जावना किंवा डेबीट क्रेडीट कांय जावना असो तरेचो तो पिरियड उरिल्लो आसा. आमी परत एकदां काल मंडे हांवें तो आमचो ARCS सातत्यान फॉलोअप करता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हे सगळें जाले नंतर आमी जो फायनान्शियल ऑडिट रिपोर्ट जो आसा तो मागीर त्या FIR जे आमी ऑलरेडी लॉन्च केल्ली आसा ताका आमी हें करपाचें ठरलें आसा, दिवपाचें ठरलें आसा. त्या नंतर एज पर कायदो जो कितें आसा त्याच प्रमाणे तेजेर FIR एक्शन पूण कितें जालेलें आसा? ऑलरेडी FIR ही 2012-2013 जाल्ली आशिल्ली. तातूंत भितर सगळ्यांक अरेस्ट जाल्ले आशिल्ले, तांच्यान बेल आउट जाल्ले आसात आनी तेजे पासून चवकशी सुरू आसा. म्हजे कडेन डिपार्टमेंट आयलो 2019 कळ्ळें. 2012-2013 ते टील 2019 सुद्दां बरेचशे जाणांनी ताजेर आपापल्या परीन काम केल्लें आसा. आनी अजुनूय लास्ट फक्त म्हाका थोडोसो टायम कित्याक लागलो, लास्ट 2 वर्सां जी जाली पॅन्डेमिकचें सिच्युएशन जें आसा त्या पॅन्डेमिक सिच्युएशनाक लागून थोडोसो काळाव जाल्लो आसा हेंवूय आमी एग्री करपाची गरज आसा. पण एक गोश्ट हांव तुमकां सिम्पॅथेटिकली सांगपाक सोदतां की आय एम विथ द विजनरी. आनी कशें आसा न्ही, जेन्ना मॅटर जेन्ना कोर्टान आसता, मॅटर जेन्ना FIR रजिस्टर आसा, रोखडेंच काही गोश्टी ते कितें झाडाक लागूना पयशे लागल्या आनी ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी तांचो जो डिमांड जो कितें आसा तो डिमांड ऑलरेडी ताजेर हांवें फ्लोराचेर उत्तर दिल्लें आसा. जो अपोजिशनान जो रेज केल्लो आशिल्लो किंवा 0 आवराक तो मेन्शन केल्लो आशिल्लो ताका हांवें ऑलरेडी उत्तर दिल्लें आसा. आय नीड नॉट टू कमेंट ऑन दीस इश्यू नाव. बट ओन्ली द थिंग इज दॅट हांव विजनरी बरोबर आसतलो, जितलें जाता तितलें म्हजो आधार ह्या विजनरी बरोबर आसतलो हें हांव इतल्यात ह्या वेळाचेर तुमकां सांगता. No, but how can the government assure saying that they will get their money back because the रोडटा सगळो खंयच्या गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिल्लें आसा तांकां? Which government has given the assurance? You tell me, no? Don't instigate to those people. The government is not here for any threat and all that. Government is going to do the work as per the law and regulations. You understand, no? The RCS is having its own act. As per act, it will be acted, no? तर कोणी फाल्यां आनी कोणी दुसरी बँक येतली थ्रेट दितली, कोण गव्हर्मेंट कितें भितलो, कितें पिशेपणाच्यो गोश्टी उलयता तुमी? काही गोष्टी विचार करपाची गरज आसा. सर इवन आफ्टर ऑर्निंग फ्रॉम RCS तरी लोक ते डिपॉझिट करताले न्ही? इट इज जालें न्ही. RCSन वॉर्निंग दिवन सुद्दां थंय जर डेपॉझिट जाल्ले आसात, पिग्मी कोण कलेक्टर आहा ते पिग्मी दिताले हे लोकांक कळपाक जाशिल्लें न्ही रे. सर ह्यो ज्यो अश्यो गजाली घडटा पळय ही आतां एक एक्झाम्पल जावन लोकां फुडें हेचेर कितें तरी जनजागृती जाले. हांवें ऑलमोस्ट म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान पयलेच फावटी 48 जे ह्या RCS एक्टा भितर हांवें अमेंडमेंट हाडिल्ले आसा लास्ट फ्लोराचेर 48 अमेंडमेंट्स. तातूंत भितर सगळ्यो काही गोश्टी आमी इन्कल्केट केल्ल्यो आसात. हे कित्याक लागून केल्लें म्हाका ह्या लोकांचो पळोवका, कारण इट इज अ हार्ड एंड अर्न आनी त्या बद्दल तांचो तो पयसो जो आसा तो सेफ उरचो, सेफ रावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान RCS जितलो स्ट्रॉंग करपाक जाय तितलो आमी आज केल्लो आसा. घडून जावपा ना अशें म्हाका जर दिसता. आनी आमी टायम बाउंड काही गोश्टी फ्रेम घातिल्ल्यो आसात. खंयच्या मनशाक जर कोणाक जर दिसता जाल्यार आमी इमिडिएटली ताजेर चवकशी करता आनी